कसिनोंची लायसन रिन्युअल फी वाडयल्या म्हूण गोपाळकांडाचे गोल्डन ग्लोब हॉटेल्स हायकोर्टात गेल्या। लायसन फी वाडोवपाचो निर्णय पुरायपणान अविचारी म्हूण बुधवारा कंपनीन हायकोर्टा मुखार आर्ग्युमेंट घालो। कसिनोंची लायसन फी वाडोवप गोंय सरकाराच्या अधिकार कक्षेत येना असोय कंपनीचो आर्ग्युमेंट। तांची फी खंय 11 कोटी वेल्यान 30 कोटी मेरेन वाडयल्या आनी 27 एप्रिला मेरेन भरपाक लायल्या। सद्याक 11 कोटी आनी उरिल्ले 19 कोटी हे हप्त्यांनी भरपाक दिवचे म्हूण कंपनीन कोर्टा मुखार प्रस्ताव उलोवन दाखयल्लो। कंपनीच्या ह्या आर्ग्युमेंटाक सरकारान जाप दिल्या ती अशी: कसिनोंची लायसन फी वाडोवपाचो निर्णय राज्याचे येणावळी कडेन संबंदीत। एके कंपनीक हप्त्यांनी फी भरपाची सूट दिल्यार बाकीचे कसिनोवाले मागतले। तशें केल्यार राज्याचे तिजोरेक मार बसतलो। कसिनोवाल्यांनी लायसन फी दिल्ले मुजती भितर भरली ना जाल्यार संबंदीत ऑथॉरिटी तांचे लायसन रद्द करतली काय तांकां शो कॉज काडून तांचे कडल्यान जाप घेतली काय म्हूण कोर्टान विचारला। 6व्या कसिनोक लायसन दिला म्हूण आनीक एके अवमान याचिकेत हायकोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या। सरकारान गोल्डन ग्लोब कंपनीचे कसिनो महाराजाक ऑपरेट करपाचें लायसन दिलां ते हायकोर्टाचो 12 जुलय 2017चो आदेश मोडून म्हूण आर्ग्युमेंट घाला। हायकोर्टाचे मान्यते शिवाय खंयचेच कसिनोक नव्यान लायसन दिवचें न्ही म्हूण खंय हायकोर्टान जुलय 2017त आदेश दिल्लो। ही केस कोर्टाचे गिमाचे सुटये उपरांत सुनावणी घेतली। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।